रेकॉर्डिंग दवरला नव समज. ओम स्वस्ति श्रीमन महागणपतये नमः. दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरुपरंपरा. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन. गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू. सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे. अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा. महाराजया सद्गुरु रामदासा. ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. नमस्कार श्रोतेजनांक सगळ्यांक. जे कोणी आयल्या ती तांकांय सगळें मेळो जे कोणी येयनी ती तांकांय भरपूर मेळो ही प्रार्थना देवाल्या करता. आज रक्षाबंधन आसा तांणी ती मसलोक येयनीच म्हाका दिसता जाल्यार आज प्रचिती कशी घेवची हाजे बद्दलचें निरूपण आसा. दासबोधांतून जाल्यार आमी आतां मनोबोधाल्या थंय सुरू करुया. 192 श्लोक असो. मना ना कळे नाढळे रूप जाचे दुजे वीण ते ध्यान सर्वोत्तमाचे तया खूणते हीन दृष्टांत पाहे तेथे संग निसंग दोन्ही नसाहे. जय जय रघुवीर समर्थ. आत्ता थाई हे मनोबोध हाजे नावच मनोबोध बरोबर. तर ह्या मनोबोधांतून मनाकच इम्पॉर्टन्स आणि मन अक्कल खातीर इम्पॉर्टन्स असं की सगळें करचें. मन हें वाहन समगेलें आमकां परमात्म्यागेलें ज्ञान कोण दिवच्याक आत्मज्ञान कोण दिवच्याक मनाच वाहनान बैसून आमी वच्चें. ताणें एक मायेचोच प्रकार आसा मन. ही सुद्दां एक कल्पना स्वरूप संकल्प विकल्प मनांत आसता ती विचार आसता ती जाल्यार तें एक मिडियमय आसा आनी तें इतलें प्रभावी आमगेलें षटिंद्रिय आसा. 6वें मनषष्टिंद्रियाणी अशी
तरी गीतेन सर सांगल्या 6 इंद्रिय असतात एकदम प्रभावी हं? कळ्ळें म्हळ्यार तें मन म्हळ्यार कानडिशियस ते खंयची पिक्चरान ते पद आशिल्लें आमी पिक्चराचें पद म्हण की यो कल्वे पिक्चराचें म्हणून जाल्यार एक एक पदान इतलो अर्थ भरलेलो आसता हां ती सांगता ती तोरा मन दर्पण कहलावे तोरा मन दर्पण कहलावे भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलावे रे तोरा मन दर्पण कहलावे मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो इस उजरे दर्पण पर प्राणी धूलन जमने पाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलावे मन देवता की जय मन ही देवता मनच ईश्वर कसल्याक की आमकां कोण पावत की आमकां आवसुगल वात्सल्य दिता आवसू वात्सल्य दिता जन्मा घालता म्हणून ती आमगेल गुरू म्हणून आमी तिका मान दिता ती बरोबर तशी मन हें वाहन आमकां त्या परमात्म्याला तें पावयता हां तें दर्पण आसत कांडी आसत हां तेमी ती त्या दर्पणांतून कोण कोण आसतात की ते दर्पणा मुखार कलकल कोण येता की ताजें प्रतिबिंब त्या दर्पणांत पडटा मन जाल्यार हें मनाक सगळें कळटा आतां आमकां आयकुया म्हूण दिसलें कळ्ळें जाल्यार आज ही रक्षाबंधन आस तेमी ती घार गेस्ट आयल्यान ती वेळ खंय आस अशें जाता तेमी बरोबर आसत तांगेल म्हणचें बरोबर आसा हांव ना म्हणना जाल्यार तसलें मनाक सुद्दां एक हांगा हें सांगतात समर्थ मना ना कळे जाल्यार मनान मनार घेतल्यार सगळें चलता मनान सांग ना येवकाची आयकुंकाचीच इत्या म्हळ्यार त्या मनाक अनुभव येता अनुभव सगळे खंय येतात सद्या आमकां देहाक अनुभव येना ती देहाक आयिल्ल अनुभव सुद्दां सुखद वार आयलो गर्मीन तूं बरें दिसलें हां आनी तावळे हाय जालें तो अनुभव हाय जालेलो अनुभव कोणाक येता तो आमगेल मनाक येता बरोबर सगळे अनुभव मनाक येता ती जाल्यार थोड्या वेळान तें ना जाता ती तशी जाल्यार असले मनाक सुद्दां एक अशी वस्तू आसा की ताचो अनुभव येवच्या शक्य ना ते तागेल प्रांतांत येना मनाच्या प्रांतांत येना तो अनुभव तो खंयचो आतां तसो तांणी सांगल्या की परब्रह्म हे मीपणे आकळेना परब्रह्म म्हूण एक चीज आसा ती आसच आसा एंड दॅट इज बबलिंग विथ एन्थुजियाजम जाल्यार तें आस तें चलना ढळना म्हळ्यार अशी हें जायना तें जाल्यार तांतूं तें एकच चीज अशें आसा की सदैव जिवंत आनी एक नमुन्याचें तांतूं म्हळ्यार तेज प्रकाश उर्जा भरलेली पडलेली ताका कळ्ळें ना आदी ना अंत ताका आदीची ना तेमीत अंतय ना तें इतलें संचल्या की तें खंय हाल्लू शकना म्हळ्यार तुमकां तें म्हणटात न्ही यो मगल एक हें जाल्या सँडवीच जाल्या म्हणून आमी म्हणटात भरलेंत घालेले वारी एक मस्त गर्दी जाल्या म्हणटात अशी अशी हाल्लेयात गो म्हणून भरणीन मस्त आंबली घाली बा भरणीन ती हाल्लू जागो ना तरी आमी कल करता ती भरणी अशी अशी हालयता ती म्हळ्यार थोडीशी जाग जाता जाल्यार हांगा तितलें सुद्दां स्पेस ना हालच्याक ताका जागोच ना सगळे कडेन भरलेलें आसा जाल्यार तें रूप मना ना कळे मनाक कळना ना ढळे हातूं
दोन अर्थ असत. न आढळे, न आढळे म्हळ्यार दिसना तें रूप, मनाक दिसना. नाल्यार मनाक सगळें दिसता. मन कोणाकय दिसता वे, मन दिसना. मनाचेर आयिल्ले अनुभव कळटा ती. जाल्यार मन खंय स म्हळ्यार एक ऑपरेशन केलें तरी कितें मन ही चीज ही गे मन म्हूण काणिंचें जायना. इत्या म्हळ्यार ती शक्ती आसा. आनी शक्ती खंयचीय दिसना. तांणी अभिव्यक्ती केलेलें आसा न्ही तें दिसता. आतां वीज दिसना जाल्यार विजेन केलेले नाना प्रकार नाना लिला आमकां दिसतात. तांचे वयल्यान कळटा. वीज गेली हें कशें कळटा? करंट गेला म्हणटा ती. कशी कळटा? आपोआप फॅन बंद जाता, लायट बंद जाता, इंटरनेट बंद जाता, आनीकल बंद जाता, अशें सगळें ती कळटा. आयली की परत चालू जाता. जाल्यार तांत प्रत्यक्ष विजेन थंय घडटा. जाल्यार वीज दिसता वे ना. तशी मनान हें सगळें आमी करतात. हां, आनी मन आमकां हेल्प करच्या म्हूण परमेश्वरान दिलें. मन ही प्रेझेंटस आमकां दिलें, बक्षीस बक्षीस. इतली शक्ती आसत तांतूं, इतले गुणधर्म बरबरेचे आसत, बरबरेचे आसत. म्हळ्यार ते हें म्हणटात न्ही, अगदी फस्ट क्लास कार्स आनी आतां नवीन नवीन आयल्यात ती. ते बेस्ट कार आसा, बेस्ट वाहन आसा मन. जाल्यार ताजेर आमी धूळ सादच्या दिवं न्हय, धूळ लावच्या दिवं न्हय. तें केन्नाय साफ दवरता. तें कशी साफ करता? खंयचें ताका कॉलीन खंयचें तरी नामस्मरण. हां, तर हें तें सांगता ती. मन असलें मनाक सुद्दां अशें चीज आसा जें परब्रह्म तें ना कळे न कळे, न आकळे. न आकळे म्हळ्यार आकलन जायना, ना कळे. आनी तुवें दोन अर्थ आसा ती, कळना आनी आकलन जायना, न आकळे. तशी नाढळे म्हळ्यार न आढळे आनी ढळ ना तें, ना जायना, ना जायना. रूप ज्याचे मना ना कळे नाढळे रूप ज्याचे ते दुजे वीण ते ध्यान सर्वोत्तमाचे. मना त्या सर्वोत्तमागल ध्यान करी. हां, ते ताजे शिवाय दुसरें कसलें ह्या ब्रह्मांडान ना, ह्या सबंद सृश्टीन तुजी नाची. जे ध्यान करचें म्हळ्यार सर्वोत्तम. आनी हांगा दुजे वीण, हां, दुजे वीण म्हळ्यार खरें दुसरें कसलेंय त्या परमात्म्या शिवाय, परब्रह्मा शिवाय दुसरें कसलेंच सत्य ना. त्या सर्वोत्तमागल ध्यान करी. हां, आनी दुजे वीण म्हळ्यार कसलें की दुसरें कोणेय नाका, तूं स्वता सुद्दां नाका, तातूंत एक रूप जा. ध्यान म्हळ्यार कसलें? ध्यान, हां, ध्रुव धातू ध्यान. तें स्वताच्या अंगोपांगान धारण करचें तें ध्यान. आमी धारण करता तें सर्वोत्तम. म्हळ्यार तें सर्वोत्तम आमीच जावंका. खंय आतां एक उदाहरण म्हूण एक सांगता. खंय वचूं भायर सरबा आमी, खंयचेय आतां तुमकां सांगता, हो जो अनुभव आसा, मन आयोवचो अनुभव, खंयचोय इवन प्रपंचांतलो अनुभव आमकां इट इज अनिर्वाच्य. अनिर्वाच्य म्हळ्यार कसलें? दुसऱ्यांक आसा तशी सांगूंक जायना, प्रपंचांत सुद्दां जायना. आमकां मस्त भूक लागल्या, कितली भूक लागल्या म्हूण कळटा वे. आतां हांव वचून वळी त्या कोणाक जाता न्ही तांकांच कळटा भूक म्हळ्यार कसलें म्हूण, खरी भूक म्हळ्यार कसलें म्हूण. तशी आतां खंयची दूख आसा, आतां म्हाका सायटिका पेन आसा, भोव दूख जाता, जाल्यार त्या दिसा तो डॉक्टरूच म्हणलो की हे दुखणं आहे ना दुसऱ्यांना दिसून येत नाही हो, मला झालं होतं म्हणून मला कळतं त्याचं सिरियसनेस अशी. तर कोण ताजो अनुभव घेतला पळय तांकां मात्र तें कळटा. तशी हें जें सर्वोत्तमागलें रूप आसा तें कोणाक ताजो अनुभव आयलो तांकां मात्र कळटा. खंयच्याचें हें एक जें आसा तें कोण खंयचोय अनुभव वर्णन करूं जायना. आमी स्वता तो घेवंका, आमी स्वता घेतल्यार मात्र कळटा. आनी ते म्हळ्यार अशी कितलीकी अनुभव आसा ती. आतां आमी समजा खंय वचूं भायर सरली, बरे कडेन ट्रिप्पा वचुली, रायगड वचुली, चडटात आमी म्हणटात जाल्यार आमी हगूर ते आमकां सांगात आशिल्लें आमी प्रोत्साहन दितात, यो वयर यो, कितली गमट आसा यो. कशी पूण आमी हगूर का जायना आमी वचूं पळयतात. कसल्याक तरी थंयचो अनुभव घेवंका म्हूण. तशी सद्गुरूंगेल संगतींत राबून आमी तांणी सांगिल्लें तशें वागून ते अनुभव येवंका मनाक म्हणून प्रयत्नशील कायम आसता. आनी ते इतले एकाग्र मनान वचका की फक्त आमकां सद्गुरू
आनी आमी इतलेंच आमकां जाणोवंक त्या सर्वोत्तम म्हळ्यार ते सद्गुरूचे आमचे खातीर सर्वोत्तम म्हळ्यार सद्गुरू आनी ते आमकां हें ध्यान करून दितले म्हणना पळय तांगेल बोट धरून नळीत चमकुंचे त्या वेळार सांगात समजा रायगडार वचून पावली एक प्रपंच उदाहरण म्हूण सांगता यो यो कितलें गमटेस पळय ते सांगता ती थोडी कळकडी हां यो यो म्हणून आनी वयर वचून की कशी सगळें तुका श्रम परिहार जातलो तितलें गमट वारो आनी हें कसलें खुल्ला आकाश इतलें बरें दिसतलें सगळें श्रम ना जातलें तुका इतलें बरें दिसतलें म्हणून तावळी तो तांतून एकच सांगता पळय हांव भोव थकला हां तरी तूं वयर वचून वार केन्ना सूर जाता पळय त्या वेळार म्हाका सांग त्या वेळार हांव उठोन वयर येता म्हळ्यार थोड्या लोकांक खंय लायन लागील आसल्यार न्ही नंबरां लायनीर रावूंक पांय दुखता ती म्हळ्यार की बाजूच्या खुर्चीचेर बसता ती आनी आमगेले कोण फुडें रिप्रेझेंटेटिवा लायनीन उबरो करीत आनी तांकां सांगता तूं मुखार वच की मुखार वचना फुडें म्हाका सांग हांव तुका येवन जॉयन जाता म्हणून हो अनुभव आसा ह्या अनुभवान तशी जॉयन जावचें जायना आतां वार येता की ना म्हणून हें ताका कळटा तुका अनुभव येवंक जाल्यार तुवेंच वचका न्हय थंय हां तांकां सांगून पळयलें वार येता बरें जाता यो यो म्हणून तो हो येवच्या तयार ना जाल्यार बैसून राबो तर ताजे खातीर तांणी सांग आनी एक अनुभव अशी आसता ती प्रपंचांतले सुद्दां एक आनंद अशी आसता ती अशी बाळंतपणाचे वेदना इतली जाता ती पयलीट करीन आसता न्ही ती भयंकर भंय दिसता आसता एकल्यान सांगलें की आवसूक म्हाका केन्ना सादारण म्हाका हांव बाळान जातलें आसतलें गो कसल्या काळजी करता जातलें 7-8 दिवस लागतले हय पण हांव न्हीद पडलें त्या वेळार हांव बाळान जाल्यार म्हाका जागय हय नाल्यार म्हाका कळचें ना तशी जाता तुवें हांव हांसली खंय अरे ते न्हीद पडलें त्या वेळार तूं बाळान तशी जायनाची तुमची जागी जावन आमकां जागयतली हांव तुका जागोवन न्ही तुमची आमकां टणाणा करून जागयतली म्हण उठा करून आनी त्या वेळार त्या जो वेदन आसा ताचो अनुभव तो युनीक ते अनिर्वाच्य आनी तातूंत थावन जेन्ना चेडूं उपजता ते वात्सल्याक आमी जेन्ना जन्म दिता ती चेरडा जन्म दिता ती त्या वेळार चेरडा गेले खातीर जे पान्न फुट्टा न्ही जो आनंद तो अवर्णीय आनंद म्हळ्यार तो अनुभव तो स्वताच घेवंक दुसऱ्यांनी घेवन कळना तो आवसो जालेलो आनंद त्या इतले वेदनेन थावन कंटेर एक नमुन्या आनंद एक नमुन्याचे रिलॅक्स फिलींग एक नमुन्या शांतता एक नमुन्याचे खुशीची समाधान कसलें नाका ते दण जालेलें आसता ते दणवान सुद्दां एक नमुन्याचे आनंद भरलेलो आसता तो कोण ती आवस जाता की तिकाच कळटा तावळ तिका आवसून म्हळें खरें दिसता तो पर्यंत दिसना तशी आमकां समर्थ सांगता ती चिके कळ काडा ती आनी येया ती ध्यान लाया ती ध्याना बैसा ती हां ध्यान म्हळ्यार ते सर्वोत्तमागेल ध्यान करा ती आमगेलें ध्येय कलें आम परब्रह्माला थंय वच्चें हें ध्येय आसा जाल्यार ते परब्रह्म पयर सांगिल्ले वरी स्वाम्यान सांगिल्ले वरी आमगेल्या ते दुर्गा देवी जी आसा शिवागेल पत्नी अर्धांगिनी तिगल हृदय आसताच तें शिवतत्व परब्रह्म धावळी तिगल सांगा ती तिगल पयलीं ध्यान कर न्हू हां माग शिकले कसलें मागू नाका ती नाल्यार यू आर एट अ लॉस एक चेरडाने मागले खंय कल तुका दिवं म्हणून परमेश्वरान विचार खूश जाला तूं कल जाय तें माग म्हणून तरी ताणें म्हळें खंय मगल योग्यताची ना तुल्या मागची त्यामुळे तुगल योग्यतेने तुका कल योग्य दिसता तें म्हाका तूं दी हांव आनंदान स्विकार करता आनी परमेश्वराल योग्यता ती कितली तांगेल योग्यते प्रमाणे एखाद राजाने एक कोणाक दिवचें म्हळ्यार राजाल योग्यते प्रमाणे दिवचें म्हळ्यार तो काय मिरची कोथिंबीर दिना तो एक ग्लास दूध फक्त पिवच्या दिना भरपूर दिता तशी आमी ते सर्वोत्तमान ध्यान करता ते सर्वोत्तमांत एक जाल्यार कोण नमून आनंद की हें कलें ते स्वसंवेद्या म्हणटात ताका म्हळ्यार कलें ओम नमोजी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा होच गणेश त्या गणेशागल अनुभव घेवंक जाय स्वसंवेद्य
आमकां आम्मीच तो घेवंका दुसऱ्यान कोणें अनुभव घेवन म्हाका दी म्हळ्यार जायना. मस्त जाण सांगता ती आमगेले चेडूं एक एक फावट सांगता ती, अम्मा तुमी आमचे खातीर प्रेयर करात ती. आमी प्रेयर केल्यार जायना अशी ना, पण ताजो अनुभव तुमकां येवंका जाल्यार निखळ अनुभव येवंका जाल्यार तुमी स्वता प्रयत्न करका, तुमी स्वता प्रे करका, तुमी ध्यान करका, ध्यानान तद्रूप जावंका, एक जावंका. ताच सांगात एक जावंका आनी एक नमने ते एक जावचे ह्या ध्येयाचेर अटळ रावका, अडळ रावका. ध्रुवान कशें केलें, कितलें सान आशिल्लें पाप, ध्रुवान कशें केलें. हां, खायना पिनासन ते चेडूं ते बशिल्ले, कसलें जाय म्हणा, पण म्हाका अडळ पद जाय आनी कसलें नाका. त्या पेक्षा ते अडळ पद दी म्हूण सुद्दां सांगपाची लागना. आपोआप ते सद्गुरू, ती शक्ती, हां, ती दुर्गा माता. आतां आमगे स्वाम्यांगेर थंय येतना आमकां गोत आसा महाबळेश्वराल थंय ते जेन्ना पयले स्वामी भायर सरले, शिवतत्व भायर सरले, हां, की गुरू म्हणून वचूक तावळी त्या हिन्ने दुर्गा मातेन सांगलें खंय पार्वतीने की आपूण येता म्हूण. तुका खंय घेवन वचूं, तुका हांव खंय घेवन वचूं, हांव संन्यासी म्हूण वतस, तुका बायल, म्हाका बायल आसतलें संन्याशाक, तर तुका खंय घेवन वचूं. तर ती मस्त रडली खंय. कड्डेर ताणें म्हळें खंय, तूं मल्ल्याथान विलग राबूंकच शकना, तूं मगल अंगोपांगावेल तेज जावन यो. तावळून ते प्रत्येक स्वाम्यांक गेले आंगार इतले नमने तेज, ते सांगका लागना की हे आत्मज्ञानी आसती, हें सांगका लागना दुसऱ्यांक, आनी तांणी सुद्दां सांगका लागना. कोण सांगता ती हांव आत्मज्ञानी आसा, तो बिलकूल आत्मज्ञानी आसना, खंय की कमी पडटा. कळ्ळें म्हळ्यार हांव आशिल्ले कडेन हांव हाका प्रवेश ना, थंय हांव एकय प्रवेश ना आनी हांव हाकाय प्रवेश ना, मगल्याक प्रवेश ना, म्हाका म्हळ्ळेल्याक प्रवेश ना, कसल्याकय प्रवेश ना, अशें तें आस. आतां असले सर्वोत्तमाक जर हीण कसलें एक दृश्टांत दिवचें तें कल्ल्यावर दिसता, तरीकय समर्थ म्हणा, सगळे संत ताजें वर्णन कोण 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 सांगता ती. आनी कशी आत्मज्ञान जाल्यार कल जाता म्हण एकल्याने ते अनुभव सांगला. तातूंत आमगेली ही कोण संत सांगता ती, आज अंतर्यामी भेटे कान्हवन माळी, अंतर्यामी भेटे कान्हवन माळी, अमृताचा चंद्रमा भाळी उगवला हो, आज अंतर्यामी भेटे कान्हवन माळी. आनी अशी जाल्यार कल जाता, तो कान्हो वनमाळी अंतर्यामी ताजो अनुभव आयलो, तरी कशी फुलांचे केसरा घडे चांदण्याचा संग, फुल्ल खंय, चांदणे खंय, तो चंद्र खंय. जाल्यार ते फुलांचे नाजूक केसर आसतने ताका सुद्दां चांदण्यात संग जालो, फुल्ल अशी फुल्ली, ते फुल्ल चांदणे पिवन घेता ती. तशी आज अवघे अंतरंग ओसंडले हो, बोसंडले, भोन भोन व्हांवता, अशी संत ताचे वर्णन करतात. कडेन अनेक वर्णन तांणी सांगल्या. मिटूनही डोळे, दोळे मिटून दवरल्या ती. आतां दोळे उघडले आकाश दिसता, दोळे धांपल्यांक आकाश दिसता वय, आकाश दिसना, अंधार आसता. जाल्यार मिटूनही डोळे दिसू लागले आकाश, त्या दृश्टीने जन्मांध आसतात न्ही ते खरेंच लक्की आसा ती. कल्ल्याक सांगता मग, तांकां एक विजन तयार जाता, तांगेली नजर तयार जाता आनी तांकां अंतराचे दोळे फुट्टात. तेमी दिसत प्रत्यक्ष दृश्टीक दिसना ती सुद्दां तांकां ते अदृश्य सुद्दां दिसच्या लागता. मिटूनही डोळे दिसू लागले आकाश, आज सारा अवकाश देऊळ झाला हो, आज अंतर्यामी भेटे कान्हवन माळी. काही न बोलता आता सांगता ये सारे, कसले उलोवंका म्हणना, गप्प बैसून अशी स्पर्श जरी केल्लो. एखाद शिष्य विचारता, रामकृष्ण परमहंसान तशी केलेलें. संत विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद त्या वेळार नरेंद्र म्हणटाले, तांणी नाना प्रश्न विचारले. म्हळ्यार ही वॉज सायन्स स्टुडंट, हें अशी कशी तशी कशी, हें कल्ल्या वेलें न्हय तें कल्ल्या वेलें न्हय. दिवसा परीक्षा केली त्या गुरूंगेर, रात्री परीक्षा केली, तांणी देह दवरना पण सुद्दां तांणी सांगलें खंय
हांव अंधश्रद्धेंत वचना तावळ तरुण ते ताणें सांगलें तुमी आतां ह्या समाधींतल्यान पयलीं भायर येयात म्हळ्यार हांव तुमकां मानता तरी ते स्वामी रामकृष्ण परमहंस समाधींतल्यान भायर आयले आनी तांकां दर्शन दिलें. ही नजर तांकां दिली तांणी म्हळ्यार त्या बाकीच्यांक दिसना ती पण त्या शिश्याक तांणी ही नजर दिली की तांकां पटलें कल्ल्याक काही न बोलता आता सांगता ये सारे परब्रह्मांत एक जालेली ती व्यक्ती ती शक्ती रादर व्यक्ती वर्णीची शक्ती तर कल जाता आमगेल देह आसतनाच जर आमकां मेळ्ळें तरी कल जाता आतली प्रकाशाची दारे उगडली प्रकाश प्रकाश आत प्रकाश बाहेर प्रकाश प्रकाशाच्या अंगी फुटे प्रकाशके तशी प्रकाशांतन प्रकाश फुटता आनी ताजें तेज सगळे कडेन फिरता तशी हें दुजे वीण तें ध्यान सर्वोत्तमाचें ताका खंयच म्हूण दृश्टांत दिवेत जाल्यार तरी प्रयत्न संत कल्ल्या करता ती की आमकां ती आवड निर्माण जावंका आमकां ताजें इच्छा जावंका वचून पळोवची त्रास जाल्यार हरकत ना मस्त जाण त्यांची गुरबिण्यांक तो आदार दिता ती अरे भिवू नाका नंतरचें कसलें तुका सूख आनी आनंद मेळटलो पळय ताजे खातीर हें सहन कर सहज सहन जाता तुका चेरडागल चिंतन करता राब आतां हांव आई जावचें स हें चिंतन करी म्हळ्यार तो एक आनंद तुका जेन्ना मेळटलो तावळी सगळे दृश्टांत हीन जातले तो एक अलौकीक आनंद तशें आमकां आनंद मेळटलो तेथे संग निसंग दोनी नसाय जेन्ना आमकां परब्रह्माचें आकलन जाता आनी तें आमगेल भितर प्रगट जाता तें कोणाकय तो खंयचोय अनुभव सांगूं जायना हो तरी बिलकुलच जायना प्रत्येक संतांनी ताजें वर्णन करूं पळयलें मस्त वर्णन केलें जाल्यार तें वर्णनातीत आस फक्त कळ जाता मागीर कशें कळचें कोणाक आत्मज्ञान जालें तें कशें कळचें तें तांणी दासबोध हातूंत दिल्या तरी आतां आमी हो हांगा तेथे संग निसंग संग कोरका म्हणटात सत्संग कोरका हें कोरका एक पण तें ज्ञान जालें की आमचें तें ज्ञान जावन वता ती ज्ञान म्हळ्यार अनुभव आतां अनुभव फर्स्ट हँड अनुभव वय की नाही तो जशी संतांनी म्हणलें की म्हाका पूर्ण सांगूं जायना देवा तूं स्वता ध्यान करी आनी तूं प्रचिती मेळय हाजी खंयचोय संग करी पण एक म्हणटा तुका ती प्रचिती मेळ्ळी कडे संगय ना निसंगय ना संग निसंग कोणाक आसता द्वैत अद्वैत कोणाक आसता मायेक आसता माया तीच जायना पळय परब्रह्मान जर एक जालें ताका संग ना आनी संग ना ती ती निसंग ना ह्यो दोनी आमगेल कल्पना आसत संग म्हळ्यार खरें हांव खंय की जोडल्या आय हॅव गॉट कनेक्टेड वीथ सो एंड सो कनेक्ट म्हळ्यार वयरच्यान बाजूच्यान हाडलेलें जाल्यार तांतूं एकच जायना पळय त्या निळायन तूं एक जाली गुरुतत्वान तूं की खंयच्यान संग आनी कल्ले एकच थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागराची जाला गंगे सरिते संगम जाला तत्क्षणी जाल्यार तें सुद्दां तें थेंबुट्या उदाहरण खरें खरें तें सागरान बुडलें न्ही परत काडूं जायना गंगे सरिते संगम जाला गंगा आनी सागर गंगेत सागर जालो तें व्हाळ येवन गंगेन पडलें की ती गंगाच जाली परत काडूं जायना जाल्यार तो सुद्दां तांणी सांगलें हीण दृश्टांत कशी त्या गंगेन तूं जे व्हाळ वता ती त्या गंगेन मेळचे पयलें ताका व्हाळच म्हणटा ती एक कल हो नालो कितलो बुरसो जाल्यार न्हंयेन त्या गंगेंत वचून पावना पळय सगळें पावन खंय गेलें तें बुरशेपण खंय गेली गंगा हांव स्वता पळयल्या तुमी उदक अशी भयंकर पावसान तूं मात्तीन भरलेलें उदक आमी काडलें 5 मिनीट दवरलें स्वच्छ उदक वयर गाळ पुऱ्या मुळा बसलो हो गंगेच महिमा शिवगंगा शिवागल मात्यार थावन ताणें धारण कोरून ते हरिगल पांयांतन सुटलेली गंगा हरिचरणांतन आईल पावन गंग ती तितली पावन आसता तिज्यांत आईल पुरे व्हाळ गंगाचें जावन पडटा जाल्यार तो सुद्दां हीन दृश्टांत इत्याक तरी गंगे मेळचे पयलें ते व्हाळच आसतात मेळना पण गंग जातात हांगा तशें न्ही एक फन मेळ्ळो की मुखारी मागशी म्हूण कलें वर्णाचें कसलें वर्णा आप्यापी तो सद्गुरूच जालो जाल्यार तो स्वताक सद्गुरू म्हूण घेना
कितले कृतज्ञ ताका की तो म्हणटा, हे आदिमा हे अंतिमा, हे आदिमा हे अंतिमा, जे वांछिले ते तू दिले कल्पद्रुमा, हे आदिमा हे अंतिमा, देणे तुझे इतके जरी झालो ऋणी जन्मांतरी, अपकार मी उपकार तू परी तू क्षमा, हे आदिमा हे अंतिमा. तशी हे आदिमा हे अंतिमा, आदिना अंतना असले ताजे ऋण कितलें. हां, ऋण फेडच्या जायना. तशी आवसूल ऋण फेडच्या जायना तशी ही आव समगेली तिगल ऋण फेडच्या जायना. आजी हे रक्षाबंधन मेन रक्षक कोण रक्ष करतलो तो आमगेलो सद्गुरू. सद्गुरू इज माय होली चियर इन माय हार्ट अँड एव्हरीवेअर. ही इज मोर दॅन फादर अँड मदर. ही इज मोर दॅन फादर अँड मदर अँड मच मोर even than friend and a brother. Sadguru is my holy cheer in my heart and everywhere. सद्गुरुवे नमः. तर सद्गुरू हो आमगेलो खरो भाव. श्री कृष्ण जशी द्रौपदी गेलो आशिल्लो भाव, सुभद्रे गेलो आशिल्लो, तशी तो आमगेलो खरो ब्रदर म्हळ्यार कळ्ळें. आजी राखी बांदतात तशी आमी रक्षाबंधनाची एक भक्तीची राखी त्या परमात्म्याक बांदया आणि वी वील गेट कनेक्टेड विथ हिम. आणि आमी जरी तातूंत एक जाले तरी ती कृतज्ञते भावन व्हरता. आणि दुसरी भावन कल जाता सगळ्यांक एक दिसता न्ही तावळी, अरे आमकां कितलो आनंद मेळ्ळो बाकीच्यांकय मेळका, ही एक जेन्युइन कळकळ निर्माण जाता. आणि ताजे खातीर कितलेय वांट लोकांक पक्कोण आमी आपयता ती या रे या सुजन करूया भजन म्हणून. आपण सारे जन करूया भजन. हां, येया ती भजन करूया म्हणून आपयता ती. तसलें तें तरी ताण तितलें हें जायना पळय, सगळें आपोआप लील अशी जाता. आमगे सद्गुरू आमचे हातान करून घेता ती. आमी आसना तिसतें आमी करतलीं अशी कोणें ना. एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत. सगळे जाणां सुपंत धरून जिथे कमी तिथे आमी आप्यापे वचून एक चेडू कोणाले जावो रस्त्यार पडटा म्हण की आमी वचून उबारतात की ना ते चेडडाक. हां, कोणें सांगका लागना अयो मगल न्हय तें चेडू म्हूण आमी म्हणनात. कितलें बुरशें आशिल्लें तरके. तशी आमी चेडू जावंका, आमी सान चेडू जावंका म्हळ्यार प्रत्येक जण तो सद्गुरू, प्रत्येकांत सद्गुरू आसता. तो सद्गुरू येवन आमकां उबारून घेता, नाक पुसता, खंय लागलें की पळयता, वखद लायता. आवसुल्या होवन पावोंका म्हूण रडतस तें चेडू. आवस खंय म्हूण सोदून आवसल्या होवन सोडता. हांगा कलेस आवसू हीच सद्गुरू हीच आवसू. तेमी ते पट्टण घेता, यो मगल चेडा खंय जुगुळेल तूं आनी वचूं नाका हं म्हण अशी. तशी हें मना नाकळे आढळे रूप जाचे, दुजे वीण ते ध्यान सर्वोत्तमाचे, तया खूण ते हीन दृष्टांत पाहे. खंयचोय दृष्टांत दिल तर के ह्या आनंदाक ह्या अनुभवाक हीन दृष्टांत जातात ते. खरो दृष्टांत हो दृश्यांत येता. दृश्यांत हो दृष्टांत जाता. तेमी ती हाक दृष्टांत जायना. सर्वोत्तमाक दृष्टांत ना. फक्त ध्यानान आमी तांत एक जावचें इतलेंच आमी करूं शकता. ती तया खूण ते हीन दृष्टांत पाहे, तेथे संग निसंग दोन्ही न साहे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी हें घेवया दासबोध. आज 8वो समास असो 10व्या दशकांतलो. 10 समास जाल्ले की एक पार्ट कंप्लीट जाता दासबोधाचो. जाल्यार आत्ता थंय ह्या 10व्या दशकांतू भोज गमत मस्त तांणी हें सांगलें, कलकल कोरका, सगूण भजन कोरका, भ्रम आसूं नये, सगळे नमण्या भ्रम अंधश्रद्धा कसलें आसूं नये, तर स्वता अनुभव घेवंका. आत्ता तांणी सांगलें आमी इतलें करतात. गुरू दुसऱ्या सांगतात प्रचिती म्हळ्यार न्ही मस्त नमण्या प्रचिती आसता. प्रचिती म्हळ्यार अनुभव. आत्ता सांगलें ह्या हांतू श्लोकांत
की अनुभव अनिर्वचनीय म्हळ्यार कोणाक काही सांगू जायना दुसऱ्यांक, तो स्वताच घेवन कळका लागता, होय की न्ही. तरी कशी घेवचें, ताकाच प्रचिती म्हणटात. आतां ही प्रचिती आमी शास्त्र वाचता ती कल्लें एक खंयचेंय एक हें आतां मुख्य म्हळ्यार ही प्रत्येकांत आमकां प्रचिती येवंका, आनी ज्या हाजी प्रचिती येना ते आमी सोडून दिवंका. शास्त्र प्रचिती, गुरु प्रचिती आणि आत्मप्रचिती, 3 नमुन्याची प्रचिती असतात. प्रचिती म्हळ्यार स्वानुभव, स्वता कल अनुभवायला. प्रपंचान सुद्दां तशी असता न्ही. मस्तपंतां आमी फसता ती कला म्हळ्यार हल्ली तरी वॉट्सॅपाचेर न्ही इतले नमुन्याची वखद येता ती, बाप रे. एकल्यान तरी कलकल कलकल आमगेल्या ग्रुपार घालें, आमगेल्या लेक्चरांगेले ग्रूप असो, आमी कसले घाले, तरी दुसऱ्याने ताका मॅसेज केलो ग्रुपारीची की तूं इंजिनियर आशिल्लें हें मागत आशिल्लें, डॉक्टर केन्ना जालो म्हूण. तूं स्वता तपासून पळयलें हांवें तें म्हूण. तपासून पळयलें आसतना ह्या ते म्हणटात न्ही हाजें युध्दा वर्णन करतना चेडम ताका नाक व्हांवतालें एक चेडवाक, तर तो काणी सांगतालो युध्दाचें, राम रावणा युध्द. रामाने इकडून बाण मारला, रावणाने तिकडून बाण मारला, रावणाने इकडून बाण मारला, रामाने तिकडून बाण मारला, म्हणजे नाक पुसू जात न्ही त्या निमित्ताने. तशी ते फॉरवर्ड 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 स्वता कले अनुभव आसना. तर हांगा समर्थ सांगता ती स्वता प्रचिती येना, तुम्ही प्रचिती येवच्याक आमी कोण पळोवंका, बरोबर आसा. कल्ले सांगेल कोण पळयल्यार मात्र प्रचिती येवची शक्यता आसता. कोरनो पळयना जाल्यार कशें कळचें. पण हें प्रचिती येना, 1-2-3 पण कोण पळयले, कल्ले जायना म्हूण दिसल्यार सूण दिवंका, टायम वेस्ट कोर न्हय. पेशन्स आसता जाल्यार तांणी एक रिलेटीव टायम दिल्लो आसता, तितलें जायना पण सुद्दां जर प्रचिती येयली तरी ती गोश्ट सोडून दिवंका. हातूंत ताजें वर्णन आसा. तरी तांणी सांगल्या आतां हें प्रचिती आयली की ना, प्रपंचांतूल वस्तूक आमकां कळटा प्रचिती येता की ना म्हूण. म्हळ्यार एक कलेक वखद सांगलें, तें घेवन पळयलें, ताजे आमच्या देहाचेर मनाचेर कसलो परिणाम जाता की जायना, की जास्ती जाता, प्रॉब्लेम एग्रिवेट जाता, तर इमिडिएटली राबोवंका. कोणाक एलर्जी जाता, कोणाक कसलें जाता, अशी हें प्रपंचांतलें प्रचिती येवची. जाल्यार अतिंद्रिय जे आसा, जे अध्यात्माचे जे अनुभव आसात, ते अनुभव वर्णन करूं जायना. प्रचिती कशी सांगची, प्रचिती आयली म्हूण कशी कळची. तरी ज्या मनशा प्रचिती आयल्या तागल मन कशी, तागल देह कशी जाता, तागल अंगोपांगांत तें रोमांत ती प्रचिती अशी डेपिक्ट जाता, अभिव्यक्त जाता आनी एक नमण्यान तेज चडटा ताजेर. त्या नंतर आमी डिस्कस करया. जाल्यार आत्तां तांणी ते म्हणटा ती परमार्थांतून घटना, वस्तू आनी अनुभव अतिंद्रिय आशिल्ली ती ते इंद्रिय प्रत्यक्ष पुराव्यान सिद्ध जायना. ज्ञानाच खरेपण तांणी सांगेल सिद्धांनी कलें गुरूंगल सुद्दां सिद्ध साधकांगल अनुभव हांगा कसलें काम येना. कोणें सांगितलें तरी प्रत्यक्ष सद्गुरून जरी सांगलें हें करी तें करी म्हळ्यार अशी अनुभव मेळटलो, तशी अनुभव मेळटलो, तरीकय तो अनुभव स्वता घेतिल्या शिवाय आमकां समाधान जायना. फक्त कल जाता आमगेली ओढ वाडटा, ह्यो इतले गोमटे स्कॅम जरूर पळोवंका, कोण पळोवंका, ही ओढ वाडटा. आनी तेंच इप्सीत आसता समर्थांगेलें की आमकां ताजी आवड निर्माण जावंका. गुरुचरण गोडीत त्याने रमावे. कल्याक तरी हे गुरुचरण गोडीत त्याने रमावे म्हळ्यार मृस्पंद व्हावे गुरुमय स्वभावे. गुरुमय स्वभाव जाल्ल्यार कशी जाता तें कळचे खातीर पयली गुरुचरणांची गोडी लागता. ते गोडी लागता म्हळ खातीर गुरू सांगतात, मगल गुरूंनी म्हाका कशें कशें अनुभव दिले, तांणी म्हाका कशें कशें साधन दिलेली, ताजें हांव कशें केल्लें हें पुराय तातूंत येता. कळ्ळें. तर तें हातूंत दिल्या की प्रत्यक्ष सद्गुरूंगेचो अनुभव सुद्दां आमकां पूर जायना, पण तांगेले गायडन्स मेळटा. कशी वच्चें तें मार्ग दाखयता ती, हातां धरून व्हरता ती. हें पळय हांगा अशें करचें न्हय, हें करचें न्हय, तें करचें न्हय, आमकां समज सांगता ती. आनी तसले वेळार अनुभव ज्ञानाच्या खरेपणा बद्दल आमकां स्वताक जेन्ना अनुभव येता ता वळ मागीर आमगेलें
कल म्हणटा ती सगळे चिंतन ती संशय हा सगळे संशय ना जातात प्रत्यक्ष कळता की कल्ले सर मागीर कोणें कल्लें म्हणो आम कसलोय फरक पडना ताचे सगळ्याचें वर्णन हांगा तांणी दिल्या. आमी तें वाचच्या. प्रचित निरूपण समास 8वा. श्रीराम ऐका प्रचितीची लक्षणे. प्रचित प्रचित म्हळ्यार अनुभव. आज शास्त्राच अनुभव. प्रत्येक करतना आज शास्त्र आनी कडेरी हेंच न्ही कल्लें गुरुंगल प्रचिती आनी आत्मप्रचिती 3 नमन्या प्रचिती जाल्यार तें घेवच्या पळय आमी जिवनांत आमी कर्म करतात ती कल करता ती देवागल मस्त करता तो म्हूण म्हणटा ती जाल्यार आमी शेवटी कसले करतात आमी स्वता पळोवंका प्रचिती येवंका जाल्यार दोळे उगडे दवरन अंधश्रद्धासून प्रचिती येना. दोळे उगडे दवरन गुरूंक सुद्दां तपासून पळोवंका शास्त्रांतूय तपासून पळोवंका धर्माचे धर्म परमार्थ आनी अध्यात्म म्हणून 3 गोश्टी आसतात तिन्नी एक कशें दिसता ते लेमॅनाक दिसता सगळें देवाल करचें हें एक कॉमन नांव. तूं देवाल कल करता म्हाका एकल्यान विचारलें हांव म्हणलें ना गो बाळा हांव कसलें करना देवालें देवूच मगल सगळें करता आसत. खरेंच देवूच सगळें करयता आसत हांव देवाल कसलें करना. तर देवाल करचें म्हळें कसलें धर्म. धर्म म्हळ्यार की आमी पूज करची पाठ करचो जप करचो किंवा खंय अशी तीर्थयात्रे वचचें. सोमार म्हळ्यार की शिवाल पूज करची मंगळार म्हळ्यार की देवील पूज करची शेनवार म्हळ्यार हनुमंतागल पूज करची गुरुवार म्हळ्यार गुरू पूजन करचें. हें सगळें पूजन करता सगुणाचेरीच पांय दवरन बिकॉज दॅट इज अवर हें लँडमार्क तांत आमी एक जाल्यार मात्र आमकां खरो अनुभव येवचें लागता. पण तें म्हळ्यार परब्रह्म न्हय तें म्हळ्यार परब्रह्म न्हय. तरी हें धर्म हो पालन करचे खातीर आसता. पालन करता करता आमकां ताची इतली गोड येता त्या गुरुचरणांक गेली. तर गुरू म्हळ्यार नेमकें कल्ल बा म्हूण आमकां इन्क्विजिटीव दुसऱ्यांनी सगळें भट तूं पूज करून घेता आमी पूज करता पडटात मस्त पंथा भट्टांक आपोवन आमी पूज करयतात आनी आमी करता ती त्या बायल तरी नुस्तें हात लावा मम म्हणा तितलेंच आसता. तांगेलें कितलें लक्ष कोण कोण गेस्ट आयले हें आयलें असले कडेन जास्ती बायलांगेलें लक्ष आसता. यो यो म्हण हांसून तांकां आपोवचें बैस म्हण हातान खूण करचें हांगा कल चल्ल्या थंय जास्ती लक्ष आसना. तशी जावं नये. पुजनांत आमी भरपूर लक्ष दिल्यार त्या पुजनांतले सँक्टिटी आमकां कळटा पावित्र्य कळटा आनी कड्डेरी एक ओड लागता मुखार स्टेपाची कल्लें तरी परमार्थ कशें जावंका. परमार्थ म्हळ्यार कल्लें त्याची परमेश्वरागलें शाब्दीक ज्ञान. शाब्दीक म्हळ्यार ग्रंथाचें ज्ञान ग्रंथांत सगळें बरोवन दवरलेलें आसता न्ही उपनिशद काणयां रुपांनी सगळें बरोवन दवरलेलें आसता. आनी ते इवन धर्मात सुद्दां आमी कलकल जे करतात न्ही तांतलें मर्म जगच्या पळोवंका. धर्म करता पाळका जाल्यार कल खातीर कस लावन आमकां मनाक समाधान मेळटलें तसले प्रकार मात्र आमी कंटिन्यू करतात. नाल्यार अशीच करची म्हूण करचें ताका कसले अर्थ ना. नुस्त्यांची वेळेच अपव्यय पयशाच अपव्यय आनी इनकन्विनियन्स टू ऑल कन्सर्न तशी जावं नये. आमकां मनाक समाधानपणी मेळटा थेंबे 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 अशाश्वत समाधान कळना पण तें शाश्वत समाधान न्ही. ते पूज जाली 4 दिवस जाले आमी विसरली आयली गेली जेवली खाली वचून लोक ते पुजेचे फोटोज व्हरले ते फोटो पळयना पण आमकां ताजो उडा जालो तितलेंच. बाकीचे तो शाश्वत समाधानाचो अनुभव न्हय. कडे परमार्थांतूय तशीच आमकां भोवची ओड लागली. हे सत्यनारायण म्हळ्यार नेमको कल्लवया सत्यनारायण. तो सत्यनारायण केन्नाय खंयचेय कलावतीचेर कोप्पना हें पयलीं मर्म आमी जाणता. कोणाक पूण श्रद्ध कमी पडटा म्हणून त्या अश्रद्धेनेच तिगेलें संकट येता तिजेर. श्रद्ध आशिल्ल्यांक संकट आयलें तरी ताजें उत्तर मेळटा. तेमी ती जरी म्हळ्यार थोडे आमी धर्माचें हें थोडे कस लावन थोडी मार्जीन दवरून अंधश्रद्धेन पळनासतना आमी ताजो अनुभव ताजो सुद्दां अनुभव घेवचा पळोवंका. नंतर मुखारी परमार्थांत श्रवण भक्ती म्हत्वाची परमार्थांत म्हळ्यार आमी स्वता वाचचें जालें आनी कोणें पूण आमकां वाचून दाखयल्यार श्रवण म्हळ्यार बरबरी प्रवचन आयकुची किर्तनाक वचचें. आमीच श्रवण केलें कल जाता
मस्त आमकां अर्थ कळना, शब्दांचे अर्थ कळना. संस्कृत तरी आमी संस्कृत जर येना आमी अशी पठण करतात. पठण करची म्हूण करतात, बिट्टी सागसूंचे खातीर सागसयतात. फास्ट 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 जाल्लें, आयचें पठण जालें, आयचें काम जालें, तशी उपयोग ना. तरी आमी जें करतात तातूंत अर्थ कशें आसा तें स्वामीजी म्हणून स्वाध्याय करतात की अर्थ कळन वाचका. आनी अर्थ आमकां कळना जाल्यार कोणाक कळता की तांकां शरण वचका आमी आनी तें कळोवन घेवंका. आनी तातूंत फक्त मर्म आमी दवरका, मर्म दवरका. तें रत्नशी आसा ती तातूंत संस्कृत श्लोकांतू आनी हातूंत स्तोत्रांत तरी रत्न माणिक्य असं धन भरल्या, कितलें हें भांडार भरल्या. जाल्यार तातूंत जो अर्थ आमकां कळ्ळो तें सगळें मागीर एक पंथा कळ्ळो शब्दार्थ भावार्थ कळ्ळो, तो भावार्थ भितर घेवचो. आनी तातूंत कल्लें सांगलें की भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढमते, तर भजन करी म्हूण सांगल्या. तर एक्चुअली करका नवें, करका की ना की ताजी चाल कितली कोमटेस म्हूण दरपण तें म्हणटा भशेन अर्थ कळना पडपुणी भज गोविंदम म्हळ्यार भज करका, भजन करका. ताजें भजन म्हळ्यार कल्लें परत परत सांगका लागता समर्थांक. समर्थ म्हणटा ती भजन म्हळ्यार स्तुती पाठ, हां भजन म्हळ्यार भागो भक्ती, नाच संवाद संवाद देवाल्या ध्यान सर्वोत्तमाचें म्हळ्यार कल्लें तें ध्यान तो आमकां तो आमकां सद्गुरू येवंका. ताल्ल्याक आमी आमगेले प्रश्न विचारका ती कडेन तें उत्तर दिता ती. हां ते भगवत गीतेंत तूं आनी समर्थांगेल्या ह्या ग्रंथांत मात्र संवाद ना. आमगेले मनांत तो उतरका संवाद, आमगेले गुरुले आमी संवाद करका. म्हाका हें अजुनी कळ्ळें गुरुजी, म्हाका समजावन सांगा ती. आनी तें सांगता ती ध्यानान बसल्यार आमकां ताजी उत्तर मेळटा ती. प्रश्न जरूर येता ती आमकां, पण ताजे सगळ्याचे चावे मेळटात आमकां, चावे मेळटात. कडेन एक एक लावन पळोवची, ताजेन आमकां कळटा खंयचे चावीने खंयचे प्रॉब्लेम सुट्टा ती. देन वी बिकम एक्सपर्ट. म्हळ्यार ते पयलीं सांगता ती आधी प्रपंच करावा नेटका, मग पहावे परमार्थ विवेका. येथे कंटाळा करू नका सज्जन हो म्हणून. तरी येथे आळस करू नका. तर प्रपंच पयलीं नेटकं करच्याक प्रपंचाचे जे प्रॉब्लेम आसत न्ही ताका भिवन जर धांवन वचली किंवा आसत थंय बसली मुखारी वचना ती, तरी कशी जावचें आमगेलें, कशी जावचें. प्रत्येक जण तांगेले पेपर घेवन येता, ते सोडून आमकां मुखार वचका नवें. तर ते जर प्रयत्न कर न्ही तरी जायना. सद्गुरूंगेले धैर्य आसका आनी ताजी मिती तांणी सांगल्या प्रचिती घेयात. आतां तांणी दृश्टांत हाच दिला खंयचो पयलें म्हळ्यार प्रपंचांत दिला. हांगा प्रचिती म्हळ्यार कहलें अनुभव कळ्ळें नवें. तर तशी शास्त्रांतली प्रचिती म्हळ्यार शास्त्रांत तुमकां अनुभव आयले, तुमी शास्त्रांत ही पूज करूं सांगली त्या प्रमाण तुमगेलें घडलें वेळ. मुख्य घडका कहलें चेरडान पास जावंका, तागेलें SSS किंवा कोणा लग्न जमना म्हणून मस्त हें करतात, हवन बिवन करतात. जमलें वे तें लग्न तें पण जमलें, पण ताजे नंतर तुमकां ताजें समाधान मेळ्ळें. लग्न मेळचें जावं जमचें पास जावचें हें दृश्यांत आसा. वी शूड नॉट एनकरेज अवर चिल्ड्रन की आमी तुमचे खातीर प्रे करून तुमी अभ्यास करतना तुमी पास जावन हो वशील खंय उपयोग आसना. इन द लॉंग रन इट वील नॉट हेल्प दॅट चायल्ड. ताका तयार करका. तूं अभ्यास करी, तूं तुगेल्या पांयार उबरा, तूं पास जा, तूं बऱ्या हाज्यान पास जा. कॉम्पिटिशन आसत जाल्यार कॉम्पिटिशनच सगळें एकच न्हय, तुगेलें एक्सलन्स वाडय. आणि भितरी सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. हें जावंका. तशें कर न्हू. ताणें सांगल्या तें अधिष्ठान भगवंतागेलें तयार करात. प्रत्येक हातूंत आतां स्वाम्याल्या थंय जप घेता ती पाप त्या स्वामीजींगेल म्हाका खरेंच वायट दिसता. रात्री रात्री बसून ते अनुष्ठान करता बसतात. तांगेल स्वतागेल तरी आसची, पण आपणे कोणाक जप दिला की मंत्र दीक्ष दिल्या तांणी करना जाल्यार तांगेली जबाबदारी आसता ती. ते चेडवां बुरशीं जावन आयली हां तांच लागीं तांकां स्वच्छ करची जबाबदारी आवसुगल आसता. म्हणून ते आमचे खातीर जाय हाऊ लॉंग ही वील डू इट. आमी आमगेली जबाबदारी सांबाळची नाका. आतां आमी हॉड्ड जाली. आमी ऑफिसां वतना बरो ड्रेस करून न्हांवन बीन पावडर बिडर लावन वतात. हां बायलां लिपस्टीक लाई हें करी दागीन घाल हें करतात. तर मनाचें स्नान करचें कोणें? मना स्नान म्हूण जप करपाची कलें करचें पयलें आनी सतत जप करता. म्हळ्यार
स्वामीजींका आमकां सद्गुरूंक त्रास आमी चिके तरी वाचोवंका तांकां मस्त जाणांक सांबाळचें वी आर नॉट द ओनली वन्स. आनी तांकां वायट दिसता मागीर उत्साहान येवन जप घेता ती लायनींत राबून हें करून आनी कड्डेर ताजी केल्लेली करता ती ना ती करनात विसरून वता ती. आनी मागीर मगल जिवनांत अशी कश्ट अरे कश्ट येनासतना कल जातलें. कोणा भूक लागल्या की तान्नेच जेवंका न्हय. अम्माची की म्हजे खातीर प्रेयर कर न्ही म्हणून अम्मान प्रेयर केल्यार अम्मा मेळटलें. अम्माला चेडा खंयच्यान मेळचें ती चेडणान प्रेयर करका म्हाका जायी म्हणून चेडणान जप करका चेडणान ध्यान करका मागका कोणा जाय तांणी मागून घेवका. आनी हें मागका की आनी मागच्या ना देवा मागची बुद्धी म्हाका दिवं नाका हें पयलीं मागून घे ती आनी सगळी तूं काळजी घे देवा हांव तुका शरण आयला बस आनी कल्ले नाका. ही प्रचिती ही हगूर 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 जाता. तरी परमार्थ कोण 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 ताजी आवड लागना पडे ते परमार्थ केन्ना आकलन जाता जेन्ना आमी वागच्या लागता ती त्या वेळार ताजी प्रचिती येता की ना म्हूण कळटा. परमार्थ म्हणून मस्त जाणां प्रवचन करता ती किर्तन करता ती पण ते खरें आसत की ना की बोंदू आसत हें कशी कळटा. तांणी सांगिल्ली तशी वागून पळयल्यार तशी घडटा की ना हें कळका कळ्ळें न्हय. आनी जे प्रपंचाचेच खातीर कसले तरी सांगता ती हें करा ती तें करा ती ते खरे गुरू न्हयत म्हाका कशें दिसता न्हू. आतां हांव म्हणूं जायना ओपिनियन्स डिफर जाल्यार आमकां जर आनंद यात्रेक आमी भायर सरल्या त्या ध्येय उच्च आसा तसले वेळार असले हांत आमी शिरकून पडच्या ना अशी तरी आसो. त्यात पळयात ती श्रीराम प्रचित निरूपण समास 8. ऐका प्रचितीची लक्षणे प्रचित पाहेल ते शहाणे हेर वेडे दैन्यवाणे प्रचिती विण नाना रत्ने नाना नाणी. प्रपंचांतलं उदाहरण दितात प्रचिती कशी घेवंक का ना जाल्यार फसता ती म्हणून. रत्न घेतली माणकं घेतली भांगार घेतलें आमी कस लावन पळयतात न्ही भांगार खरेंच की ना म्हणून नाल्यार पित्तळ सुद्दां पॉलिश केल्यार एकदम भांगारशें दिसता थोड्या दिसान काळें पडटा तशें उपयोग ना. नाना रत्ने नाना नाणी परीक्षून न घेता हानी प्रचित न घेता निरूपणी बैसोच नये श्रीराम. निरूपण आयकतना प्रचिती म्हळ्यार कसलें मन शांत जावंका आमगेले विचार राबका ती एलम फिरायला वर जावंका स्फटीक फिरयतात न्ही उदकारी कचरो पुरे मुळा बसता तशी आमी निरूपण आयकतना मन शांत जाता की ना शांत जावचें आनंद येवचो ही प्रचिती. तें जर जायना खंयचे निरूपणान बसतना तरी तसले कडेन बैसूं नाका ती म्हणटात समर्थ. वेळ घालो नाका ती फुकटचो. तुरंग शस्त्र दमून पाहिले तुरंग म्हळ्यार घोडो आनी शस्त्र त्या काळांत घोडे शस्त्र विकत घेताले. आतां ती शस्त्र विंगड ताचे खातीर लायसन्स हें तें आसता जाल्यार घोडे कोणें विशेश वापरना ती टांग सुद्दां दिसना जाल्यार आमगेलें वाहन सुद्दां खंयचें वाहन जरी कार घेवचें पळयलें आमी तें तपासून घेतात न्ही. अशीच ऑनलायन आमी कार विकत घेतात न्हय ऑनलायन कार विकत घेनात कोणें वचून पळोवन तपासून. शस्त्र तशीच कसलेय सादी च्या कोण म्हण तरी ताका धार आसा की ना पळयतात. धार ना जाल्यार धार कशी काडची तर धारे पात्तर घेतात घरांतल्या घरान धार काडूक आनी वापरून पळयतात ती कसले कपडे कापून पळयतात ती कात्री घेतल्यार तशी सगळें तशी कार चलोवन पळयतात ती ताका हें आसता कसलें म्हणटात ताका की म्हणटा ती तो ड्रायव्हर तुमकां रायड दिता टेस्ट रायड तशी म्हळ्यार समज जाता की ना म्हूण पळयता ती तातूंत हें आसा की ना तें आसा की ना प्रत्यक्ष परिक्षून तें कर न्ही जाल्यार नाना रत्ने नाना नाणी कॉयन्स तशीच खऱ्यावर दिसता ती भोव गोमटी. आजकाल तरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जास्ती गोमटी दिसता प्रत्यक्ष ज्वेलरी पेक्षाय जाल्यार ती परिक्षून न घेता हानी काळी पडतात नंतर. प्रचित न येता निरूपणी बैसोच न्हय तुरंग शस्त्र दमून पाहिले म्हळ्यार घोड्यार बैसून ताका कितली रायड दिवन हाळखे तशी कार चलोवन चलोवन पळयले ब्रेक सम लागता की ना हें केलें एक्सिलेटर. आतांच घोड म्हळ्यार आमगेली कार कार समज चलता की ना बरें पाहता प्रचिती साल तरी मग पाहिजे घेतले जाणते पुरुष तरी मात्र विकत घेवंका आमगेले काल पैसे फुकट येना ती. बीज उगवलसे पहावे तरी मग द्रव्य घालून घ्यावे. एक भाजलेले बी केन्ना उगयना किंवा किडकी बी उगयना बीज पेरिले किड खाद्य तशें आसूं नये तरी सम उगयतले असले बीज घेवंका
आणि तरी मात्र पैसे घालून तरी मग द्रव्य घालून घ्यावे. प्रचित आलिया ऐकावे निरूपण, देही आरोग्यता झाली ऐसी जना प्रचित आली, तर तरी मग अगत्य घेतली पाहिजे मात्रा. मात्र म्हळे वखद औषध. डॉक्टरांकडे दिलंय एक थोड फंत ताण सांगेल तशा मी घेतल्या 1-2-4 दिवस किती सांगेल तिथलं कल गुणूच आहे ना. यू चेंज द डॉक्टर. ॲपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे म्हणतात ते. हां जाल्यार एक जोक म्हण सांगता कोण की म्हणखे इफ डॉक्टर इज हँडसम कीप ॲपल अवे म्हण. दोन्ही हांतूय आमकां प्रचिती खंयची येता तें पळोवंक. आरोग्य पयलें, देहाची आरोग्यता. हां देही आरोग्यता झाली ऐसी जना प्रचिता आली, तरी मग अगत्य घेतली पाहिजे मात्रा. प्रचिती विण औषध घेणे, तरी मग धडची विघडणे. कोण कोण सांगेल प्रत्येक औषध हांव घेता तरी मगल देहाच्या वाटलांक घेता. कितले वखद घेवेद. एकले एक सांगता दुसरे एक सांगता. कोण हाजे बार्ली उदक घ्या म्हूण सांगता, कोण शियाळें उदक घ्या म्हूण सांगता, कोण आनीकले घ्या म्हूण सांगता, कोण लवंग खा म्हूण सांगता, आनी कोण एंटॅसीड कसले हें घे म्हूण सांगता. आनी कसले बाप रे ते सगळें घेवच्या बसल्यार हें घेवचें की तें घेवचें ठरोवंक न्हय. तें कशें ठरोवचें. एक एक सांगील घेवन पळोवंक खंयच्यान आमकां गुण येत की दॅट शूड बी कंटिन्यूड विथ. तरी मग धडची विघडणे, अनुमाने जे कार्य करणे त्याची मूर्खपण. प्रचितीस नाही आले आणि सुवर्ण करविले, तरी मग जाणावे ठकिले देखते देखता. ते भांगराच कस कल्लेस हें पळय नासतना आम्ही जर दागिने करयले तरी थोडे दिवसांनी पित्तळ भायर पडता. तागल वे पित्तळ उगडे पडले म्हणटात. हें एक म्हण आसा तागल पित्तळ उगड पडटा. तशी त्या भांगरांतल्यान पित्तळ उगडे पडता. तरी मग जाणावे ठकिले देखता देखता, शोधून पाहिल्या विण काहीतरी एक कारण होणार नाही निर्वाण प्राणास घडे. कळलें की आरंभीची चौकशी कर नासतना एखाद काम जर आम्ही अंगार घेतलें त्या कामात कल्ल इनवॉल्ड असं आमकां तें जमतल की ना. फक्त पगार जास्त असं म्हणून थंय वचून करू घेतलें आनी कल्लेय कळना कल्ले जायना. आमगे स्वाम्यांगल हांव दुसरें तें आसा प्रवचनांत हाजे गुरु परंपरा चरित्रांत एकान आपणा इंग्लीश येता म्हूण सांगून वयल जॉब मेळका म्हूण ताका इंग्लीश येनाशिल्लें आनी खरें कामां लागना फुडें कळलें की ही कॅनॉट कोप अप. मागीर ताजेर केस जाता हें जाता असलें सगळें जाता भानगड्यो. तांणी ती कड्डेर गुरूक शरण येतात. करचें कर न्हू कडेर गुरूक शरण येतात. पयलें चिके कळका न्ही आमकां कल्लें कळना हें आमकां कळका आनी थंय आमकां गुरूंगल मार्गदर्शन लागता. गुरुजी म्हाका कल्लें कळना जाल्यार मुख्य म्हळ्यार मग जर एक वरदान म्हाका दी. म्हाका कल्लें कळना हें म्हाका कळ हें आमी मागून घेवया. म्हाका कल्लें कळना हें सुद्दां म्हाका कळना म्हणून सगळे जाणां म्हाका फसयता ती. तरी निर्वाण प्राणास घडे, शोधून पाहिल्या विण काहीतरी एक कारण होणार नाही निर्वाण प्राणास घडे. म्हणून अनुमानाचे कार्य भल्यांनी कदापि करू नये. उपाय पाहता अपाय नेमस्त घडे. पाण्यातील म्हैसीची साठी करणे हे बुद्धीचं खोटी. एक म्हैस एक उदकांत न्हांवच्याक उतरयल्या ती म्हैस विकचे सम ताजे ती भायर येवची पयलेंची घेतल्याने ताजें मोल ठरयलें आनी दितल्याने ताजें मोल सांगलें आनी हांवें विकत घेतलें पयशे दिवन जालें. कड्डेर पळयल्यार ती म्हैस वयर आयली ती अगदी वांज म्हैशी ती कसलें दूदय दिना कसलेंय ना. तें सगळें पळोवंक लागता न्ही. उदकांत वचून जी म्हैस बशील आसा तिगल आमकां अंदाज येना. तेमी तिका भायर काड म्हूण सांगता ती कशी आसा पळोवंका. ती दूद दिता की ना वासर आसत की ना सगळें पळोवंका. ताजें वय कितलें कसलें कशें आसा तें पुराय. पाण्यातील म्हैसीची साठी म्हळ्यार वेव्हार. उदकांतले म्हैशीर वेव्हार केलो करणे हे बुद्धीचं खोटी. शोधिल्या विण हिंपुटी होणे घडे. हिंपुटी म्हळ्यार नर्वस जाता ती. वी गेट इन टू डिप्रेशन. ह्यो खंयच्यान हाडलें कर्म म्हणून अशी. ते सौरग साठो जिरवणे म्हारग मस्तपंत आमी सौरग म्हूण घेवन येतात कलकले. ह्यो थंय वे 60 रुपया आसा हांगा पळय 40 रुपया मेळटा. हाडल्यार कल्लें इवन साखर मस्तपंत आमी हाडटात ते एक 60 रुपया किलोय मेळटा सेपरेट हें केलेली
आणि सुट्टी म्हणून मेळटा. आतां पावसाळ दिवसांत ती वल्ली जावन घट्टी जावन पडटा, उपयोग ना. थोडे दिवस तेल्लुता मागीर फुकट गेली मग भाजी फरस बी तरी फरस बी आनी हाडू वचूल्या री पळोवन घेवंका. पळोवन जर तुमी घेयनी कल्लीपणी घेवन आयल्या री दुसरो दिवस एक दिवस दवरल्यार पुरो कापूसू मांडटा ताजेर. आनी ती अशी भितर कीड आसता, ती हें आसता. तरी चिक्के शितावरून भाताची परीक्षा खंय तशी एक दोन पुणी तातूंत अशी मोड पळोवंका. ते गवजी मारता ती विकतले कारण मागीर तांकां कशी पण करून ते विकचे आसता न्ही, भाव कमी लायता ती. हां, इवन टॉमेटो तुमकां सांगता, ते टॉमेटो नासकी कुसकी टॉमेटो पोती भरी टॉमेटो हॉटेलवाले घेवन वतात आनी ताजेर पाव भाजी हें तें करतात. आनी ती पाव भाजी आमी खावन आमकां डॉक्टराल्याक पयशे मोजतात कडेन. उपयोग कसलो? उपयोग कसलो? खंय तरी आमी हें करता. पाण्यातील म्हैसीची साठी करणे हे बुद्धीचं खोटी, शोधिल्या विण हिंपुटी होणे घडे. विश्वासे घर घेतले ऐसे किती नाही ऐकले. किती म्हणा खंयची, हांव किती म्हणा कितले म्हूण नाही, खंय आयकनी. नुसते विश्वास दवर न्हू. हां, मगल तो दायजी रे तागल घर असं विकत घेता हांव एक पण सुद्दां हांवें पळयनी. तर ते स्वता पळोवन घेवंका. खंयचेय घरा मागीर कितले नातलग असो कसले असो तूं वेव्हार करून पयशे मोजून घेत न्ही, तर विश्वासाने नुसते विश्वासाचेर घर विकत कोणें घेना ती इतले म्हारग. हां, किती नाही खंय आयकनी. मैदावे केले परी ते शोधले पाहिजे. फसयच्या टपलेले असतात ती जाल्यार आमी सोदून पळोवंका. शोधिल्या विण अन्न वस्त्र घेणे, गोतनासन खंयचेय अन्न घेवचें खंय आशिल्लें आनी खावचें. कडेरी मस्त मागीर प्रॉब्लेम जातात ताजे, कोणाक फूड पॉयजन जाता. वस्त्र तशीची आज घेतील फाय झिरझिरून वता. कितली तरी घर अशी चिके ठोकले भितरी हेंच पळटा वट्ट पळ न्हू आर पार वचूंक जाता. तशी एक हांत आयिल्ले तशी कितली क्रोर्स ऑफ रुपीज घेतले. आनी हो नमुन्या कन्स्ट्रक्शन ते पळोवन घेवंका. हां, शोधिल्या विण अन्न वस्त्र घेणे तेणे प्राणास मुकडे. लटिक्याचा विश्वास धरणे हेच मूर्खपण. फट्टी आशिल्ल्याचे आम्ही कले चौकशी करनासतना मूर्खपण. संगती चोराची धरिता घात होईल तत्वता. ठकू सिंतरू शोधिता ठाई पडे. गैरसाळ तामगिरी कोणी नवी मुद्रा करी. नाना कपट परोपरी शोधून पाहावे. कोण गैरसाळ म्हळ्यार फट्टी नाणी छापसयतले हें आसता ती चोरणी पेने अगदी खऱ्यावार दिसतात. तशी तांब्याचे भांगार कोण दिता म्हणटले जादूगार असतात. हां, आनी नवीन कसले कोण दाखयतात जाल्यार हें तांगेलें कपट आसा. हें सोदून पळोवंका. एकले म्हणटा ती तुमकां कले 5 रुपये दिल्यार 500 रुपये कोण दिता जादू न्ही. अरे मैं तुंच कल्या ते 5 रुपयाचे 500 रुपये कोण घेवन हांगा कल्या भीक मागता म्हणून तो विचार आमकां येना वे म्हणून तूं येवंका शोधून पहा. दिवाळखोराचा मांड पाहता वैभव दिसे उदंड. मस्त ॲड्स दिता ती. हांव तुमकां हांगा नोकरी दिता थंय नोकरी दिता तांगेले कले आसनाची दुकान सुद्दां आसन. पाहता वैभव दिसे उदंड परी ते अवघे थोतांड भंड पुढे. आमगेले बँकांत एक फावट आमी वचूलेलीं थंय तशी जाल्लेलें की हें करूं वचूलें कले आमकां इन्स्पेक्शनाक वचपाक लागतालें. एक लोन हांवें एप्लाय केल्लें एक बायल मशीन आनी ती चल्ली एकदम स्वीट आशिल्ली. ती म्हणाली इन्स्पेक्शनाक कर. आनी तांणी व्हड एक हॉटेलचें म्हळ्यार तांणी हॉटेल काडचें केलेलें आनी एड्रेस दिलेलो हॉटेलाचो थंय तांगेलें हें आसा ताच एड्रेस दिल्लो. आनी तांच सांगाती हांव वचून इन्स्पेक्शनाक बिफोर सँक्शन इन्स्पेक्शन आसता. तर वचून पळयल्यार तांगेले कल्लो थंय हें ना कल्ले ना गाळ ना कसलें ना. एक झोपडीशी आसा आनी तातूंत दारू करता ती दारू विकता ती आनी तिका तें बिजनेस आशिल्लें. आनी तांणी सांगलें बार एंड रेस्टॉरंट म्हणून व्हड नांव दिल्लें रेस्टॉरंट काडटा आसा ती कल्लेय ना. आनी कड्डेर ती म्हणचे लागली की तुका च्या पाण्याक कसलें जाय जाल्यार दिता म्हूण. हांव म्हळें च्या पाणी हांवच तुका दिता जाय जाल्यार पण असले सगळे धंदे करची ना ती. वी रिजेक्टेड दॅट प्रपोजल. म्हळ्यार अशी करता नाल्यार फसता ती. आनी कडेन एकावंटेबिलिटी येता नाना नमुन्याचें येता ती. हां, इवन हॉडड मिनिस्टर सुद्दां आमकां फसयतात. कल्ले आमी फसता. हां, हें इलेक्शन गेले की कसले दिता म्हणटात. सगळें बोलाचीच कडी बोलाचाची भात जेवून या पोट कुणाचें बरें. सगळें बोलाचीच कडी. इलेक्शन जाता म्हणसरी सगळें हें वोट मेळटा म्हणसरी ताजे नंतर कांय ना.
एक तर ते खंजकी गटाच्या कामाक्षी एक ट्रक भरून भरून हां लोकांक हाडले तांकां मुंबय सगळें दाखयल खंय प्रत्येकाक 200-200 रुपये दिले जेवण खाण फ्री मुंबय दर्शन आनी घार व्हरून सोडचें पळयल्यार कळ्ळें ते सभेक तांगेलें हें करच्याक सभेन तूं कोरम जाय न्ही लोक जायत न्हय म्हणून कल्ले कळना त्या आयिल्ल्या लोकांक फक्त कळटा इतले पयशे दिले ती त्या पयशा आशेन येतात तशी केल्ले तस चिकोन आमी जर वोट दिल्लें आमकां कल्ले मेळटा सरकार आमगेलें न्ही बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल केन्ना कळचें आमकां केन्ना कळचें थोडे तरी इलिटरेट लोकांक सुद्दां हें ज्ञान आसता फसून हें तेथे प्रचिती वीण ज्ञान तैसे प्रचिती वीण ज्ञान तेथे नाही समाधान सगळं फसवणुकाची करून बहुतांचा अनुमान अनहित जालो सगळ्यांगेले कोण कोण सांगील कोण पणच्या गेल्यार आमगेले अनहित मंत्र यंत्र उपदेशिले तेणे प्राणी ते गोविले हां जैसे झाकून मारिले दुखणायत कोणाक जर अगदी ताप आयला आनी डॉक्टराल्या वचनासतना एखादे हे मंत्र करी ते मंत्र करी अशी करी तशी करी करून केल्ले री तो मोर मत मग पाप आतां कोणाक टायफॉयड जाला कोणाक जोर फिवर ताका वखद बिकत करका न्हय हां नुस्तें देवाक शांती करी हें करी म्हण ताका बरें जातलें म्हण तशी जायना ती अंधश्रद्धा करची कडेन सम करका तावळ पयशांच विचार कर न्हय आमी नाक्क जाल्ले कडेन पयशे करता मंत्र तंत्रां तूं यंत्रां तूं आमी हें करतात पयशे घालतात आनी ते आमी पयशे दिले की ती पूज करतली आनी आमकां तेजें फळ मेळका ती पयशा खातीर करता ती फळ मेळ्ळ्यार तांकां मेळटा आमकां कल मेळटलें आमी फसवणुकाची वैद्य पाहिला परी कच्चा तरी प्राण गेला पोराचा पोराक बर ना पाप ताका मीच जळसणी जाल्या ती ताका घेवन वैद्यालय वतात तो वैद्य कल की मंत्र तंत्र कल करू पळय ताकले पूण वखद दिता येथे उपाय दुसऱ्याचा काय चाले दुसऱ्यांनी कितले हे केले तर की तुम्ही जर ऐकना जाल्यार कल्ल करचें प्राण गेला पोराचा दुःखे अंतरी झिजे आणि वैद्य पुसता लाजे मस्त तू बर ना तू डॉक्टराला वचू का मागना हांगा त्या वेळार डॉक्टराक वैद्य म्हणटाली तर डॉक्टराला वचनाची आनी तूं कल्ल जाल्ल्या आतां खंय पूण अवघड जागी दुखणें म्हणटात खंय पूण एक करट आयलें जें आमकां दाखोवचें शक्य ना ती अरे तुमी डॉक्टराला वचले ताका तरी सांगका न्हय ताणें पळोवंका न्हय वखद करूंक ताजे मुखार तुमी लाजल्यार तो वखद कशें दितलो तरीच मग त्यासी साजे आत्महत्या रे पण हां ताका आत्महत्यार म्हणटात जाणत्यावरी गर्व केला म्हाका मस्त कळटा म्हूण सांगून खरें कोणा आत्मज्ञान जालें की ताका शिकोवच्या वतात तें बरोबर न्हय ताका तुच्छ लेखून हांवे हो भामटो तो चोरू अशी साव म्हळें हांवच वे एकलोची तशें आसना तरी नेणत्या करिता बुडाला म्हाका कल्ले कळना तिनी हांव बुडलो कळना जाल्यार पूण तुका ज्ञान करूं जाता पण तुका कळना हेंच तुका कळना न्ही त्या खातीर प्रार्थना पयलें म्हाका कळना हें म्हाका कळोवन दी देवा तें पयलीं सांगता येथे कोणाचा घात जाला बरे पहा पापाची खंडणा जाली जन्मयातना चुकली ऐशी स्वये प्रचित आली म्हणजे बरे आतां हांगा तांणी आत्मसाक्षात्कार जाल्लो हें कशी ओळखचें हाचें वर्णन केलां हाचें आनी साधकाने ह्या ओव्यो रात्रंदिवस आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात पापाची खंडणा जाली जन्मयातना चुकली ऐसे स्वये प्रचित आली म्हणजे बरे परमेश्वरास ओळखिले आपण कोणसे कळले आत्मनिवेदन झाले म्हणजे बरे ब्रह्मांड कोणे केले कासयाचे उभारले मुख्य कर्त्यास ओळखिले म्हणजे बरे येथे अनुमान राहिला तरी परमार्थ केला तो वाया गेला प्रचिती येणी तुमकले मेळणी तरी प्राणी संशयी बुडाला प्रचिती विण हे परमार्थाचे वर्म लटिके बोले तो अद्धम लटिके मानी तो अधमोद्धम यथार्थ जाणावा येथे बोलण्याची जाली सीमा नेणता न कळे परमात्मा असत्य नाही सर्वोत्तमा तू जाणसी आत्तांनी सांगल्या देवा म्हाका रामागल प्रचिती आयली म्हणून तें प्रचिती ज्ञान आपण तुमकां सांगतस जाल्यार तुमी स्वता प्रचिती घेवन पळोवंका आतां कल्ल्या वेल्यान हें तुमकां आत्मज्ञान जाल्लें हें कळचें कशी पापाची खंडणा जाली मागीर नेमकें कळ्ळें जालें कशें कळ्ळें प्रत्येक जाण म्हणटा हांव कसलें पाप कर न्ही हां तर कशी कळटा तरी तांणी सांगल्या की एक तरी मन आमी
आत्मज्ञान जाल्लें हें कोणाकय कळना, पण त्या आत्मज्ञान जाल्लेले मनुष्य कशी दिसता हाचे बद्दल जर आमकां कळलें न्ही, तरी थोडेपणी ताजे कल्ले तरी म्हळ्यार आमी तशीं जावंका जावच्या जाता हें तें जाता. तरी आमगेली बेसची एक नमन्याचे आध्यात्मीक बेस जावंका, आध्यात्मीक मॅच्युरिटी येवंका कशी, तर पयलीं म्हळ्यार मनाचे हाज्यान वाहनान आमी सगळे कडेन फिरतात की न्ही, तें मन कशें जावंका, मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मनसे बडा न कोय हें कळका. तें मन कशी जावंका, समृद्ध जावंका. समृद्ध मन अशें दिसना, तरी समृद्ध मन तरी दिसतवें, तें भंय दिसता. समृद्ध मन कळटा दुसऱ्यांक. मन अशें दिसना भंय, जाल्यार तें मन समृद्ध आसा एका जाल्यार तें कशें कळटा, तरी तागेल्या वागण्या वेल्यान कळटा. आतां एखादो मनीस मस्त श्रीमंत आसा, तो श्रीमंत आसा हें आमकां कशें कळटा, ताणें काय खिशान पयशे मस्त हाडनी ती, जाल्यार तो श्रीमंत आसा हें कशें कळटा, की ताका तो बिंदास्त आसता, ताका कसल्याची काळजी आसना, बेफिकीर, तागेल्या वागण्या वेल्यान आमकां कळटा. खावच्या बसलो की तो बरी हडहड येयले वेळार खायना, हावरटपण करना, खंय फिरतना सुद्दां निर्भय आसता. तो हाता मेळ्ळे मनसोक्त दान दिता, म्हळ्यार खरें दान दितलें. दान शूर जे आसा ती तांचे बद्दल हांव उलयता असो. चिक्कू मनुष्य श्रीमंत जालेले न्हय, तरी दानत आशिल्ले जे आसता ती श्रीमंत म्हळ्यार ज्या हाका हृदयात श्रीमंती सुद्दां आसा ते निर्भय आनी दान दितना सुद्दां तांगेले संपत्तीचे तुलनेन न्हू तांगेले दान अमावंट जो आसा तो इतलो नगण्य आसता की ते विसरून वता ती, ताची फळाची कसली अपेक्षा आसना, दर्यामे खसखस तांकां. तशी समृद्ध मन हें जो आसता तो आत्मज्ञानी व्यक्तीचो बेस आसता. समृद्ध मन म्हळ्यार कल्लें, तर शाश्वत समाधान, मनशांती आणि प्रसन्नता ही समृद्ध मनाची 3 लक्षणं. तरी आज समाधान मेळना तुवें मग नात राहिली राबूक, अमेरिकेंतल्यान मग चल लायलो बायल चेडवांक घेवन गमत केली, समाधान जालें. जाल्यार हें अवलंबीत समाधान. कलेपुणी घटन घडली, कोणें आयलें, तांणी म्हाका सूख दिल्लें म्हणून हांव समाधानी आसा. पण तें ज्याचेर अवलंबून राबलें ती वचून की आमकां समाधान डळ्ळें. तशी कल्ल्याचेर अवलंबून नातिल्लें मूळ आत्मीक समाधान आमकां जाय. हें समाधान कशी, तर पोटभर जेविल आसपा, एकदम समाधानी पोट भरून घेतल्या, तागेलें पोट भरल्या. म्हाका एक फंता हांव मगल गुरूक विचारलें, खरें सांगता, विचारलें की हांव समाधानी आसा की ना हें तुमकां कळत आसतलें न्ही सद्गुरू म्हणून विचारलें, स्वामी तुमकां कळत आसतलें न्ही हांव समाधानी जाल्लें की ना म्हणून, शाश्वत समाधान म्हाका मेळ्ळें की ना हें तुमकां कळत आसतलें. तांणी म्हळें, तुगेलें पोट भरलें की ना, तूं मस्त जेवली जाल्यार तूं पोटभर जेवल्या की ना तें कल्ल्या वेल्यान तुका कळटा. कसलें तुगेलें म्हाका बटाट वडे मस्त आवडटाले तें ताणें उदाहरण दिलें. तूं आतां भरपूर जेवून बसल्या, कोणें बटाट वडे हाडले, नाक्का म्हणून म्हणटात, नाक्का म्हळ्यार इतलें पोट भरलें की हांव तृप्त आनी कसलें म्हाका नाका. तशी तें समाधान म्हळ्यार आनी कसल्याची गरज ना, कल्ल्याचेर अवलंबून नातिल्लें भितर समाधान जें आसा, आत्म्याचें समाधान कल्ल्याचेर अवलंबून ना. कल्लें आयलें गेल्लें, सूख जालें दुख्ख जालें तरी मगल तें समाधान हें आत्म्याचो गूण आसा, तो अशी उभरून आयला. तावळ कळटा की म्हाका आत्मज्ञान जाल्लें. तशी तें समाधान त्या समाधानान केन्नाय खळखळ ना, की हायसळचें ना ताका. कित्याक तरी तें आमी त्या हांतू एक रूप जालें, तें परब्रह्मांत एक रूप जालेले मनुश्य कशें आसता आत्मज्ञान जावन, की सतत समाधान तें इतलें आसता की तें हायसळना. अर्दकूड कळसो हायसळटा खंय उदक भरलेलें, रांदय भरलेलें, जाल्यार हांगा तशें न्ही, पूर्ण कुंभ भरला. तांतू खळखळ ना, खटपट ना, तें समाधान फक्त आसता आनी आसता. नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी, जिणे गंग ओघाचे पाणी, जिणे गंग ओघाचे पाणी, नाही पुण्याची मोजणी, नाही पापाची टोचणी. भगवान श्री कृष्ण की जय. आतां पुण्याची मोजणी करता म्हूण दिसना, पापाची टोचणी लागना मनाक, ह्यो हांव पाप केलेलें ना, जाल्लें पाप कोण जालें, आतां हांव करना आनी जायनाची, पाप घडनाची.
कळ्ळें म्हळ्यार एक पण आत्मज्ञान जालें की ही टेक्स चार्ज. आमकां दिसता मगल अस्तित्व खर्चता, पण अस्तित्व परमात्म्यागेले वयर येता न्ही, तो सगळें करून घेता. आमगेले कले आमी म्हणना तिची. आनी तेमीच कल जाता की पूर्ण कुंभ जशी स्वामीजी आयले, श्री शांतादुर्गे गेले अंगोपांगाचेर तेज घेवन आयले, हां, तें आमगेल्या हाजेर येता. तशी तो हें जाता मनशांती, एक नमने शांत मन. ज्या कोणाक समाधानी आसता न्ही ताका दुसऱ्यान केलें म्हणल्यार इट डजंट बॉदर. आत्ता काळांतलें उदाहरण म्हळ्यार पप्पा आमगेले हांगाचे कन्ननगडचे रामदास स्वामी, ते स्वताक सुद्दां रामदासान अशी म्हळें, रामदासान तशी म्हळें, अशी हांव म्हूण शब्दूच नाशिल्लो तांकां. तांगेले खंय वचूं ते खंय न्हिदताले. एक पण तांकां जागो मेळ्ळी जगन्नाथाल थंय कोण कोण ते टॉयलेटाक आनी बाजूक मुल्ल्या वचून हें करताले न्ही बाथरूम आनी थंय वचून न्हिदले खंय ते. तरी गाढ न्हिदले आनी सकाळीं उठले फ्रेश जावन. मागीर तसले नमुन्याचे तांकां कल्ल्याचेर कल्ले पडना. हां, तशी हो तावळी तांगेलें मन कशें आसता अशी मनशांती आनी समाधान आशिल्लें एकदम निर्मळ मन, निर्मळ. त्या मना मुखारी तेवे संसार करता ती, व्यवहार करता ती. तावळ कोणें तांगेले मुखार आयले बा तांकां फसोवच्या पळयलें तर ते फसयत जाल्यार प्रतिबिंब तांगेले मनाचेर पडटा त्या संतां गेल्या. आनी संतच जातात ते मनाचेर प्रतिबिंब कळ की बरोबर कळटा हो नालायक असो. कडे व्यवहार सम करतात ताल्ल्या खटासी खटनस खटनट उद्धटासी उद्धट फसना ती. समज जाणून घेवन शोधून कोण व्यवहार करतात. आनी पण ते व्यवहार जाल्लो परत शांत निर्मळ मन, सान्न चेडवावरी, सान्न चेडवा. तरी मन आनी दोळे हे आमगेले अंतरंगात दर्पण आसत. तरी आमी मनाक समाधान आमगेलें मन समृद्ध जालें की ना हें आमगेल्या वागण्या वेल्यान कळटा आनी आमगेल्या हाजे वेल्यान निराग आसता. सान्न चेडा गेली निरागस्त येता. कोणाक प्रगल्भ मन जातकी तांगें सदैव प्रसन्न आसता. मनशांती आनी हें समाधान आसना पळय हांसो चेहऱ्याचेर एक नमुन्याचें. मोनालिसा म्हणटा ती लोक, पण मोनालिसाल हास्यान तेक मायुसी आसता, दुख्ख आसता. हें तशें न्ही, प्रसन्न मन सदैव सान्न चेडावारी. ती सान्न चेडवे रडटा ती, करता ती, कले जाता, पडटा ती, परत उठायता ती. हां, जाल्यार समाधानी शांती कोणाक आस की तांगेले परिपाक म्हळ्यार प्रसन्नता. एंड दॅट पर्सन बबलींग वीथ एन्थुजियाजम. तो सतत काम करची ताका इच्छा, सान्न चेडावार न्ही मदत करची इच्छा, कोणाक कल जाय तें दिवचें. हां, खंय दुखलें तरी जमेल तितलें रेस्ट घेता, हें करता. सांज चेडवो कल करता ती, पडले की परत थोड्या वेळान रडता ती आनी परत उठायता ती हांसून. तांकां हेंच आसना. एक पंता मगल एक मावस भाव आसा, ताणें ते कुकरान कल की शिस्त आशिल्लें. ताणें अशें करून नांक लायलें खंय ताजेर बॉक्क जालो, नांकार इतलो व्हड बॉक्क आयलो. रडलो सुमार कडेन मुलाम लायली की सान आशिल्ली न्ही विसरलो. परत आनी ताजेच कौतुक कोणाकी सांगता ए मातोय मयाबा बोका जाया म्हण. अशी सतत शिकत असतात. तशी ही मनुष्य प्रति एकल्याल्या थंय शिकू पळयतात, निर्भय निर्भय जातात. हां, तशी ते तांकां एकांताची प्रियत आसता. एकांतान बसलें की तांकां बेजार येना. अयो हांव एकलींच एकांत लोनलीनेस न्हय जाल्यार ही अलोन. आमगेले आनंदान तूं मशगूल आसतात स्वता वयल्या. तशी हें सगळें आसना पळय कल जाता हें तांणी सांगलें. परमेश्वरा असो वळखिले, आपण कोण असे कळिले, आत्मनिवेदन जाले म्हणजे बरें. ताका शरण आयली, प्रत्यक्ष देवीक शरण येना पळय. तुगेल हृदयस्थ कल्लस की तें स्वरूप म्हाका दाखय. आनी तिणें आमकां भितर घेतलें म्हण की आमी तांतूच विरून गेली. आमगेलें मी पण खंय कळ्ळें कळणीची. जशी कृष्णाने त्या गोपिंगल वस्त्रहरण केलें खंय तांकां उगडींच भायर येवंक लागलें, पण तांगेलें काम वासना तांगेलें मी पणच थंय तांणी दवरलें. दे रे काना दे रे चोळी अन लुगडी अशें तें पद आसत. तर तांत ती सांगता ती मी पण कायमच गेलें. ब्रह्मांड कोण केलें, कोणे केली, कासयाचे उभारले, मुख्य कर्त्यास ओळखले म्हणजे बरें. हें तुमी आत्मानात्व विवेक करता. सार खंयचें असार खंयचें शोधून पळोवचें अध्यात्मांत म्हळ्यार हें. केवळ हें असार हें सार तें निरुपणान सांगलें म्हण न्हय, तुमी स्वता ताचो अनुभव घेयात.
तुम्ही स्वतः अष्टमूर्ती उपासन कराती इतकी लोक मरताती मगलोय चान्स केना पण येऊनच हे ओळखाती येथे अनुमान राहिला प्रचित येईल तरी परमार्थ गेला केला तो वाया गेला हांग फक्त तुम्ही अनुमान अज्ञान असल्यारी आशापुर अशी म्हणता बसल्या जाय ना तुम्ही वागून पळ्यात त्यांनी सांगील वारी हां तरी परमार्थ केला तो वाया गेला प्राणी संशयी बुडाला प्रचिती विण हे परमार्थाचे वर्म लटिके बोले तो अद्धम लटिके मानी तो अद्धमोद्धम यथार्थ जाणावा त्यात तांगल गुरु रामागलाण घेतात तांनी म्हाका दिले ताजेर हांव विश्वास दवरते श्रीरामाचेरी आनी म्हाका सगळें मेळ्ळें त्यामिती येथे बोलण्याची झाली सीमा आणि म्हाका सांगू कळना निर्णता न कळे परमात्मा तू कले जाणून घेवचे प्रयत्न करना जाल्यार तू परमात्मा केन्नाय मेळच ना असत्य नाही सर्वोत्तमा तू जाणसी हें फक्त विश्वासान मेळटा ते रामाक सांगतात सर्वोत्तमा रामा तू गोतच न्ही माझे उपासनेचा बडिवार ज्ञान सांगावे साचार मिथ्या बोलता उत्तर प्रभूच लागे फट्टी सांगल्यारी तें प्रभूक लागतलें खरें म्हळ्यार तांणी म्हाका शिकयलें म्हणून सत्याची बोलिले कर्त्यास पाहिजे ओळखिले मायोद्भवाचे शोधिले पाहिजे मूळ मायेचे मूळ पळोवका तेच पुढे निरूपण बोलिलेची बोलिले प्रमाण श्रोती सावध अंतःकरण घातलेची घालावे सूक्ष्म निरूपण लागले तेथे बोलिलेची मागुते बोलिले श्रोत्यास पाहिजे उमजले म्हणून या परत परत त्यांच्या मी सांगता ती म्हणून हें कोर नाका बेजार पाव नाका ती प्रचित पाहता निकट उडोन जाती परिपाठ हो रिवाज असं ही परंपरा असं म्हणून आम्ही केवळ करका कर ना जाल्यार तर अशीच दोळे बंद दवरून करचे तशी कोर नाका ती म्हणून हे खटपट करणे लागे परिपाठेची जरी बोलिले तरी प्रचित समाधान बुडाले प्रचित समाधान राखिले तरी परिपाठ उडे ऐसी साकडी दोहीकडे म्हणून बोलिलेची बोलणे दोन्ही राखून या कोडे उकलून दाऊ परिपाठ आणि प्रचित प्रमाण परिपाठ म्हणे रिवाज आणि प्रचिती म्हणे आमका इलन भाऊ दोन्ही राखून निरूपण श्रोते परम विचक्षण विचारत पुढे इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादी प्रचित निरूपण नाम समास अष्टम श्रीराम मंडळी हा भोग आमतो समास असं परत थोड्या हाचे लास्ट पार्टाचे विवेचन मुखालपन घेवया मस्त जाणां मिस जाल्यात आता मी केलेली प्रार्थना थोडक्यात म्हणतात कल्याण करी रामराया कल्याण करी आणि हे विवेचन पुष्प कशी जावा मगला माईक सोडना जाल्यार कंटेंट्स बरे आसत रत्न माणक आसत तू ते सांबाळ दवरया आणि हे विवेचन पुष्प त्या श्री समर्थांच्या चरणांचेर दवरया आणि म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ओम शांति शांति शांति।